यारे बदमाश, तुका पोलीस स्टेशन होर न्हू, पोलिसांच्याक सांगू न्हू, सामो बडो गलत पडे आणि मुखारी खंयचे छले चढवले सुद्दी वचनच छल्ले चढू म्हळ्यार तुवा भिवून कडकडका तशी कोण घालत पड तुका. मानतू मानतू प्लीज मानतू एक पंत मका तगलगी उल्लचक सोडी मानतू प्लीज मानतू. ये पिशी चलिये हो खंची नमने दुष्ट बुद्धीश म्हणून कळली मागिरी आणि के तू खगलवे मोगवे कसंग तू उल्लच कामा उल्लच कसन असले री पोलीस स्टेशन अंतू थई तो कसन उल्लेच पडोया. हा मानतू का कसं नाही केलं रे, कसं लेका तू मी लाईफ अंतू अशी पर प्रॉब्लेम क्रिएट केले. हाव तुका कसन केलेले, हाव तुका तितले सिन्सियर डाऊन लव केले मो तू मका अशी पर करचवे कसन रीजन म्हणून सांग, खंयचे खातीर तू अशी केले म्हणून सांग आता. तका दुसरे जीवन म्हळ्यारी एक नमने खेळ दुसरे फीलिंग्स आवडतो खेळ नो गम्मत करचेची त्यांची तगल जीवन त्यांची उद्योग तगला कसन तू उलयता ना मका तगलगी उलका कसने ते विषय म्हणू मका कळका. सांग रे इडियट तोंड सोडी. हाव सांगता मी गेले विषय पूरा सांगता. हाव भारी दुर्बळ फॅमिलींत जन्माक येयलो म्हळ्यारी मिगेल अम्मा भारी ಹೊಡ್ಡ त्यांची तिने दुर्बळ चल्लक लव केलं म्हणून कारणाक घरच्यान पुरा मस्त विरोध केले खै ती ऐकन अशी तगलೊಟ್ಟು धावना इलके तशी धावनु तिगल घरच्यान तका मिगेल अण्णाक आणि अम्माक फॅमिली दुखून बाहेर घालून सोडले आणि त्यांनी आमका भारी तुच्छ जाऊन पळयत ती मस्त म्हळ्यारी मस्त कीड जाऊन पळयत ती मका धावून गेलेले पूतू म्हणू केदनाय उल्लच असिले खई गेले री मका आपून सवत ती सकड़ा लेद्राक निंदी करत ती मका सानस्तना भारी बेजार दत्तसिले मुखरी हाम होडदल म्हणके मक्का हे श्रीमंत जनल वैरी एक नमूने द्वेष होते सूरदल्ले हाव तंका भित भितरी द्वेष करतसिला तंगल वैरी प्रतिकार तीर्सून येवका म्हणू रक्त असिला तशी हाव प्राय कैल मगिरी कसं करचे म्हणू आलोचन करतना म्हाका एक आयडिया आयले मिगेल अम्मल कडेच सोयरेले पैकी चलयांक टार्गेट करतसिलो तंगले चंद कोण उल्लोनु तंक हेल्प करचेवरी नाटक कोरनु तंगले फ्रेंडशिप कोरनु होगोरे लव कोरनु तंगले पूर्ति दुड्डु पूरा घेवनु कसकसे की कहाणी सांगूनु तंगले घरांत त्यांनी चोरी करतशील हाव तशी त्यांनी दुड्डु पूरा मग हाण दितशील इंती हाव 4 दिवस तंगले चंद कोण उल्लच पूरा कोरनु ते दुडवांक मग दाव कदल पूरा घेवनु गम्मत करतशील दलरी कंचे चलियांक हाव वाईट दृष्टींतू पळेनी असिल मका त्यांनी संकट अनुभवसूच पडोका म्हण आश दत्तसिले दलरी हे विषय मिगेल आन मग कोळनु त्यांनी मग सम बडोनु घरादुकून बाहेर गल्लीन ती आनಮ್ಮನ್ घरादुकून बाहेर गल मगिर पुणी तू बुद्धी सिकेतसिल मो हाव असल काम केलं री भाई मका हज्जक होड शिक्षे मिळता म्हणू हा त्या आनಮ್ಮक संकट दिवनो तू असल काम कोच रे नीचा. हा रबेले कसले का कंटिन्यू करे त्याच्यानंतर हाव सौभाग्य पडले फर्स्ट हिकय त्यांचे उद्देशक लवकरचे नाटक केले दलरी हिगल घराविषयी कळी तशी मग हिगल वरी एक नमने प्रीती आईले बदची हृदय दुखून हाव तिका प्रीती करतसिलो हिकाची हरडी कोण घेऊ म्हणून आशे तू हरडी काही कोण घेतले आम्ही दोघ जण सुरे सुकार असिली ती दलरी हावेची आता कसं लेकरे त्या प्रौढ गास कोण रडता हा मक मोस कोण गेल मु त्या कसं लेक कोण सांगता वही गो सौभाग्य हाव तुगलट्ट सुखार अशी येतसिले दलरी हावांची मिगे हातांत जीवन वाईट कोण घेतले ते कसं दल म्हळ्यारी मग कितले वर्ष हंगेल दुडवांतू जॉली जीवन कोण नसिले आता काम कोरका म्हळ्यारी भारी कष्ट दिसतसिले एक नमने सोमार इतना अंग बोर नसिल निमिती
म्हाका अर्दी बगसून काम करूक मन न जायना आशिल्लें तशी जावन हांव रीण करूं सुरू केलो. तितलें न्ही, हाक रीण करचें कारण कसन म्हळ्यार म्हाका हायफाय जीवन ओग्गून गेलेलें. हंगेल हंगेल दुडवान तूं म्हाका दाय दिलेले प्र घेवन खावन गम्मत आशिल्लेक आतां कश्ट भोगता म्हळ्यार मन बिलकुल ओप्पना आशिल्लें. तशें म्हणून सौभाग्यान जेवण हाडलेलें तूं अचकटर दीस करूक म्हाका जायना आशिल्लें. तशें जावन हांव तशी जावन मस्त कडेन रीण करता गेल्लो. ते पुरा सौभाग्यान माथ्याक बांदिलो. ते जेव केलेले जेवकी मागीर सौभाग्य म्हाका तुच्छ कोण पळोवचें सुरू केलें तेन्ना म्हाका कोप आयलें. आनी अशीच ही संवसारू बायला चेडवा म्हणून हांव हांगा आसलेरी म्हगेलें जीवन कश्ट जाता, म्हाका गम्मत करूं जायना म्हणून थंय दुखून धांवन आयलो. ताजे नंतर म्हाका मेळ्ळेली ही निकिता. जाल्यार हांव केन्नाय निकिताक विंगड खंयचेच वायट उद्देशाक पळयनी. खाली तिगे लागीं नाटकाचें उत्तर उरलं न्हू, बणबणाचे उतरांचो तिका मन मंकड कोर न्हू. हांव तिगेलो दुड्ड वसुली करून गम्मत करतशिलो. तितल्यांची वैकी नाही निकिता. थू वाटेर पडलेलो. मिगेले फीलिंग्स आवडतो खेळ ना आता अशी पुरा उलयता. थू हांव त्या दिसूची ते सुंदरील उतर आयकूंक आशिल्लें. छे हा कसं गो निकिता न्ही, उल्लच पुरा उल्लन जालें नव्हे. कारण कसले कश पुरा केलेले म्हणून कळली नव्हे. आनी पुणी हाका पोलीस स्टेशनार व्हरून घालच्याक सोडी. रब्बत मम्मा मिगेले एक प्रश्न आसा. हागेले बदा नाव कसा म्हणू गोत्नामू कसन रे तुगेल बदा नाव? मिगेले बद्द नाव सत्यनाथ म्हणू. जाल्यार हांवें सत्यनाश कोण सोडले. हा आनी की काल बदल दायनी सत्यनाथ आशिले सत्यनाश म्हण करून गे ना म्हण दलेरी असत्यनाथ म्हण नाव दवरून गे. होई तू प्रतिनित्य रंदप करतशील मो ते तूची रंदप करचीशील वे? ना होन्ने ते खंयचे रंदप हांव करचे नाही आशिल्ले. पुरा हॉटला दुखून हाडतशिलो. ओहो होई वे. आनी तुका मिगेल बम्मन कश परिचय जाल्लो? कशी तू आमगेल घराक आयलो? अशीच हांव हे गांवचे भायर बसिल तेन्ना पुंडलीकडना पिवन वलवत आशिलो. हांव ताका धरून बसकर समाधान पुरा केल्लें. तो कसकसकी बडबडाय शिकता आशिलो. मागीर ताका हांव ताक आनी पिवेले. पुरा आतां तरी ताका लागीं चंदुकोन उरलेलो. चंदुकोन उरलो ब्रेन वॉश करचें म्हाका प्रॅक्टीस जालेली नव्हे. तशें जावन म्हगेल उतराक पुंडलीकडना एक नमने खुशी जालो. मागीर हांव तशी अशी उरलो ताका कन्विन्स केलें. आनी हांवें आतां तुमची म्हगेल अण्णा तशी अशी पुरो म्हूण ताका येरसिलें. तशी जावन तो म्हाका घराक आपोवन हाडलो. तितलें जाल्लें होन्ने.